माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वचत थंय सिवरेज रिगल्या लोकांच्या घरादारांत शेतांनी. न्हंयत लेगीत मेल्यात कितलीशींच नुस्तीं. आतां हाचेर सोक्षमोक्ष लायतलो कोण? पाशये सोंपिल्ल्या गोंयकारांचो प्रश्न. एके वटेन उदकाक लागून लोकांचे हाल, दुसरे वटेन पावसाचो दुश्काळ. पर्यावरणाच्या नासाडीत केली ही दशा. पावसाचे निंबून आसा आतां लोकांची आशा. साबार पळोवणे उपरांत वास्कोच्या नेवगी इमारतीक अखेरेक मातये भरवण करपाचो आदेश. बिल्डींग खाली केली खरी, पूण थंयच्या लोकांचें कितें? आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धरणाची पातळी आनी अनिश्चित पावसाचेर गोंय एकटक पळयतना उदकाचो दर एक थेंब मोलादीक जाला. तरी लेगीत जलाशय गंभीर पातळी कडेन वचत आसतना राज्यभरांत गळटी आनी फुटिल्ल्यो पायपलायनींतल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट वचपाचें प्रमाण चालूच आसा. अधिकारी संभाव्य उणावाची शिटकावणी दितात, पूण एक त्रासदायक प्रश्न उपरासता तो म्हळ्यार अशी दुर्लक्षता गोंयाक परवडटा काय? आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड माहिती दिल्या. पळयात. हातूंत पळयतात की गोंयांत आतां पावस ना आनी ह्या पावस ना जाल्ले कारणान खुबशे त्रास जे आसात हे आमकां उदका खातीर जावपाचे आसात. शेतकारां बरोबर स्थानीक लोक जे आसात हेंकांय आतां उदकाची गरज आसा आनी उदकाचे तुमी जाणात की सगळी पातळी ज्यो आसा धरणाच्यो ह्यो सद्या आतां सकयल गेले कडेन आसात आनी 5 दीस भितर जर पावस झडना जाल्यार आमी उदका खातीर व्हडले घेर पेटोवचे पडटले. भायल्या देशांत घेर जाता ते तेंची जमनीक आनी तेंचे जे रूल आसा हेजे खातीर जाता, पूण गोंयांक आमकां सद्याक आतां एकमेकाक उदका खातीर घेर पेटोवचे पडटले आनी आमचे ऑथॉरिटी जी आसा ती म्हणटा की उदक आतां सांबाळून वाळोवचें म्हणत. आमी ह्या ऑथॉरिटी दाखोवन दितात की तुमगेले जे डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटाक पयलीं सांगात जे कडेन पायपलायन फुटले कडेन आसा जे कडेन चंबल पळय डॅमेज जाले कडेन आसा ते पयलीं सारकें करात. तितूंतल्यान लाखांनी लिटर दिसाचे उदक वेस्ट जाता हें पयलीं तुमी बंद करात आनी मागीर लोकां फुडें येयात. नुस्तें तुमी सांगनाकात की आमी बंद करतले हें करतले. आनी दुसरी गजाल, हेका उदक शॉर्टेज जावपाक जबाबदार सरकार आसा. आमी हेज्या खातीर म्हणटा की सरकारान जी 39A जे काडले कडेन आसा हेजे खातीर आख्खे दोंगर जे आसात हे काबार केले कडेन आसा आनी हे दोंगराक उदक भरलोन उरता आनी जेन्ना उदक कमी जाता तेन्ना हे दोंगर आपल्याली उदक आसा तें हितून दिता. पूण हांगा वेगळे जाले कडेन आसा, दोंगर कापले, झाडां कापलीं, सगळीं कापले आनी हेजे खातीर आज हो प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा आनी आमकां उदका खातीर गोंयकारांक आतां घेर व्हडले पेटोवचे पडटले आनी कित्या खातीर जर 5 दिसां भितर जर पावस झडना जाल्यार आमकां ह्या घेराक आमी तोंड दिवपाक रावचें पडटलें. देखीक काणकोणचो चापोली धरण घेवचो. तालुक्याक पिवपाच्या उदकाचो म्हत्वाचो स्त्रोत म्हूण काम करपी ह्या जलाशयाचेर आतां वाडत वचपी दबाव आसा. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सध्याचो सुको काळ चालू उरलो जाल्यार कश्ट करून आनीक 15 दिसां खातीर उपलब्ध आशिल्लो उदकाचो सांठो पुरो. उदकाची पातळी इतली देंवल्या की रोखडीच अधिकाऱ्यांक उदक काडपाक अडचणी येवंक शकतात. गाळ आनी गाळ पंपिंग प्रणालीत भितर सरपाची भिरांत आसा. आज पावसान दाडी मारले कारणान हांगा खुबशे त्रास जे आसात हे शेतकारां बरोबर लोकांक पिवपाची वस्त सुद्दां आतां कमी जायत गेले कडेन आसा. हातूंत पळयतात पावस नासले कारणान कितलीशे न्हंयो आसात त्यो सुकपा लागले कडेन आसा. न्हंयोच न्हू हातूंत पळयतात डॅम जे आसात हे डॅम आतां तेजी पातळी जी आसा ही सामकी सकयल गेल्ले कडेन आसा आनी हो जर पावस आतां झडना जाल्यार आमकां उदकाक खूब त्रास सोंसचे पडटले. आनी तुमी जाणा साळावले डॅम सुद्दां हांगा आतां तेजी पातळी जी आसा ही सकयल गेले कडेन आसा. त्याच बरोबर अंजुना डॅम आसा तेजीय पातळी सकयल गेले कडेन आसा आनी आज चापोली जो डॅम आसा काणकोण हांगा हेजी पातळी आतां सकयल गेले कडेन आसा. म्हणटकीर हो जर पावस झडना जाल्यार सगळी गांवाचेर एक दुश्काळ म्हणपाक शकता आमी. हो दुश्काळ येवपाक शकता कित्याक उदक म्हणटा तें गरजेचें आसा आनी पावस पडल्यारच हे जे डॅम आसात हे फूल जातात आनी तेजें उदक जें आसा हें सगळ्या लोकांक मेळटा. आज ह्या उदका खातीर खूब धडपड करची पडटली. आमी आतां देवा कडेन मागया की पावस बेगीन झडल्या पुरो म्हणून आनी हो जर पावस झडना जाल्यार खुबशे हाल जे आसात हे उदका खातीर आमकां काडचे पडटले. आज तुमी चापोलीचो जो डॅम आसा ह्या डॅमार जर गेले जाल्यार ह्या डॅमा वयली उदक जें आसा हें खूब सकयल गेल्ले कडेन आसा आनी हे सकयल वतरेक खंय तरी पंपिंगाक मागीर त्रास जाता आनी हे त्रास जातरेक मागीर कोणाकय हांगा उदक मागीर पावपाना. म्हणटकीर
हांगा कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती खूब एक रावले कडेन आसा. ह्या कन्स्ट्रक्शनाक सुद्दां उदक जें आसा हें यूज करता म्हणटरेक हांगा खंय तरी ह्या कन्स्ट्रक्शनाचेर एक बडी पडटली आनी त्याच बरोबर चड म्हणल्यार लोकांक पिवपाचें म्हणटरेर आतां हेजेर सरकार कसो तोडगो काडटलो हो पळोवच पडटलो. कित्याक उदक हें गरजे आसा आनी हो जर पावस चडना जाल्यार उदक आमकां मेळटलें कशें आनी ह्या उदकाचेर आमी हे जगतात आनी जर हें उदक जर अशें करून मेळना जालें आनी पावस झडना जाल्यार शेतां बरोबर बाकी सगळे लोकांक ह्या उदकाचो त्रास जो आसा हो सोंसचो पडटलो. मजगतीं तुयात फुटिल्ल्या पायपलायनीक लागून रस्त्याचो पुराय वाठार व्हांवपी व्हाळांत रुपांतरीत जालो. एके वटेन उदकाची नासाडी जायत आसा जाल्यार दुसरे वटेन त्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचें लेगीत पळोवपाक मेळटा. गोंयचे जलाशय गंभीर पातळी लागीं इंच जातात आनी अधिकारी उदकाचो सांठो उणो जावपाची शिटकावणी दितात जाल्यार आडावपाक येवपी गळतींतल्यान मोलादीक उदक वाचोवपाचें चालूच आसा. तातूंतल्यान एक त्रासदायक प्रस्न उप्रासता. मोलादीक उदक सध्या नदरेक व्हांवता आनी अधिकारी फकत पळयतना गोंय उदकाच्या संकश्टात व्हांवपाक लागला काय कितें असो प्रस्न उप्रासपाक लागला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप कामुलकार, सुभाशीश गोयेकार आनी अरुण नायक. साबार पळोवणे उपरांत वास्कोच्या नेवगी इमारतीक अखेरेक मातये भरवण करपाचो आदेश आयलोच. हायकोर्टाच्या ह्या आदेशा उपरांत लोकांक फ्लॅट रिते करपाक लायल्यात. पूण कोणाकच हाची जाग मात लागूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. बिल्डींग खाली केली खरी पूण लोकांचें कितें? वास्कोची इतिहासीक इमारत मोडपाची आशिल्ल्यान प्रतिकात्मक नेवगी मेन्शनाचे थळावे आनी भाडेकारांनी आपले सामान भायर काडपाक सुरवात केल्या. मोडपाच्या येवजणे विशीं मालकांनी तांचो सल्लो घेवंक ना वा आदी माहिती दिवंक ना असो दावो थंय रावपी लोकांनी केला. दशकां सावन वेवसाय चलोवपी आनी इमारतीन रावपी जायते भाडेकार म्हणटात आतां तांकां समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें आनी तातूंत पर्यायी रावपाची सुवात वा कामाची सुवात ना. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ही मोडपाची मोहीम सुरू जाल्या. फुडें कितें तुमची तयारी? आता सध्या म्हाका काय लक्ष येना कितें करपाचें म्हणून. आय एम टोटली ब्लँक नाव. The only I feel it is we have done there are injustice to us without giving any particular time at least. We were ready to sit across the table and discuss with the Nevgi. So what shall be done, what should be done. We were ready and we are still now also ready to talk to him. There is no issue on all the tenant side. I can assure you on the tenant side we are ready to talk. 22 वर्सां जाली. तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन धाडलें? आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. हे सगळें जालें म्हणजे सडनली पयलीं ते इल्ले पूण आमच्या उडीन नासले ते आपुणूच येवन तुमी टेस्टिंग केलें आनी कितें जालें वयर व्हरून नोटीस मारल्या 1 वर्सा पयलीं आनी आतां हे कितें केलें तें आमकां तेच्या बद्दल कांयच खबर ना. तेच्या उपरांत मागीर आमी आतां लेटर बी केल्या म्हणल्यार ताका बी धाडल्या नोटीस ओनराक. फुडें कितें तुमचें? फुडें आतां कितें त्या सरकारान पळोवपाचें आमच्या कितें काय करपाचें तें. पूण तुमकां काय आतां सद्या काय सांगूंक ना? कांयच ना, अजिबात ना. हे आतां सडनली सगळें जाल्यार ते सामकें एकदम सडनली कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना आमकां. काम करता विश्वास गणेश भवन. आनी आयज तुका कितें इन्फॉर्मेशन बी दिलें कितें केन्ना? काय ना काल सांजचे पुलीस दिलं खाली कर म्हणलें आतां खाली करता आनी काय ना म्हाका कोणी कांय सांगूं ना पयलीं तेजे पयलीं कोणी म्हाका कांय सांगूं ना. पूण आतां फुडें वचपाचो खंय तूं कितें बी आय? फुडें काय ना गांवन वचपाचें आनी काय ना. पयलीं कितें टायम दिलें कितें करता ते एवढे जावपाक. आतां ऑलरेडी कोणी विचारलें ना म्हणटा मागीर पळया म्हणटा खंयचे स्वाप पळयलें अर्जंट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्या न्यूकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आतां मात गोंयकाराचे पाशेच सोंपपाक लागल्यात. वचत थंय सिवरेजी लोकांच्या घरादारांत व्हांवपाक लागल्यात. सरकार मुळाव्यो सुविधा दितात पूण अशा सुविधांचे दखल कोण घेतलो? हाची जापसालदारकी कोणे घेवप? सिवरेजीक लागून लोकांच्या शेताची नासाडी जाल्या. न्हंयेतली कितलीशीच नुस्तीं मेल्यांत. आतां हाचेर सोक्षमोक्ष कोण लायतलो? गोंयकारांक सुशेग मेळटलो काय अशेंच चलत रावतलें? म्हापशेच्या मामलेदार इमारतीच्या फाटल्यान सिवेज व्हांवता. थंयच कर्मचारी आपल्यो गाडयो पार्क करतात. ते भायर इमारतीची टॉयलेट सारकी ना.
हेच ते स्वच्छ भारत नितळ गोंय. एके वटेन म्हापशेचो आमदार सांगता शारांत उदरगत जाता, पूण खरी परिस्थिती मात वेगळेच दिकेन वयता. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या मी असा म्हापशेच्या मामलेदार इमारतीच्या फाटल्यान आणि तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता तांच्या इमारतीची जी सिवरेजीची पायपलायन आसा ती खंय तरी हांगा लिकेज जाता आणि जे घाणीचे उदक आसा हे फाटल्या हांगा पार्किंगेत पाविल्ले आसा. हांगा इतलो घाण वास येता की 2 मिनटां सुद्धा हांगा उबे रावपाक शकना. तशेंच ह्या इमारतीन जे सरकारी कर्मचारी काम करता ते आपल्यो गाडयो सुद्धा हांगाच पार्क करता. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच हांगासर जे वॉशरूम आसा इमारतीन ते सुद्धा प्रॉपर फ्लो जायना अशी माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागता की जाता तितल्या बेगिना हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण हे जे सिवरेजीचे उदक आसा इतल्या हांगा घाण त्या उदकाक वास येता 2 मिनटां सुद्धा तुम्ही हांगा उबे रावपाक शकना. हांव आतां म्हापसा म्हणजे आमचे मामलेदार ऑफिस आहा पळय त्याच्या फाटल्या सायडीक पार्किंग त्या जाग्यार आसा आनी हांव त्या बायट दिवची म्हटल्यार कित्याक हांगासर फाटल्या फावटी आमी एकदां व्हिडिओ केल्लो दिसता. हो सेकंड टायम व्हिडिओ करता हांगासर, कित्याक की हांगा तेंचे पायपलायन आहा पळय उदीक सेवेज उदीक येता पळय ते फाटल्यान सगळें तेंचे लिकेज आसा आनी ते सगळें तेज्या रस्त्या वयल्यान वयता, फाटल्यान गाडयो पार्किंग करता आनी त्याच थंयसरूच लोक पार्किंग करता आनी तेच भाणयोन चप्पल बिप्पल घेवन सगळ्याक स्कुटेरीर पासून ऑफिसांनी बी येता. आनी अक्षरशः सांगचें म्हळ्यार हांगा पडल्या घाणी कसले उदीक सेवेज ते आमी नको, टॉयलेटीचे काय बेसिनाचे कितें हात पांय धुता तेसले, पण हांगा घाणी पडलेल्या. आतां आमी उबे रावल्यान बायट दिता पळय ते सुद्दां हांगासर वास येता, घेवनूच जाता, घुसपाट्टा हांगासर. पण परिस्थिती अशी जाल्या की हें आतां गव्हर्मेंट ऑफिस, हांगासर 1000 तरेची ऑफिसां आहात आनी 1000 तरेचे लोक येता. ते हांगा फाटल्यान तेंच्यांनी पार्किंग केल्या, नो प्रॉब्लेम, पार्किंग केल्या बऱ्या, पण पार्किंग केल्या तितूर हे पळयात न्ही हांगासर. म्हाका तेंचे कोणाचेच लक्ष वचोंक ना हांगासर पळोवपाक की म्हाका ते हांगा कोण गाडयो लायनान दिसता अशें म्हणचें पडलें ना. म्हापसा कर्मचाऱ्यांक आणि थळाव्यांक सरकारी संकुलाच्या फाटल्यान सांडपाणीचे पायपाची गळटी लागिल्ल्यान व्हड असुविधा सोंसची पडटा. पार्किंग वाठारांत सांड उदक व्हांवता आनी ताका लागून नितळसाण नाशिल्ली परिस्थिती निर्माण जाल्या. घाणी घुट्टाणेन लोकांक वनवास करचो पडटा. लागसरच्या कार्यालयांनी काम करप्यांनी भलायकेक संभाव्य धोको आणि नितळसाण वायट आसा असो हुस्को उक्तायला. आदी फकत विरोधी पक्षाचे आमदार मुद्दे उजवाडाक हाडटाले, आता सरकाराच्या आमदारांच्याच पाश्य सोंपपाक लागल्या. कुट्टाळचो आमदार वेळना सिवेज सोडपाच्या प्रस्नाचेर भर दितना ताणें भलायकी अधिकाऱ्या सयत वादावाद केलो. अजूनय हो प्रस्न सुटावो जायनाशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. 6 वर्सां जाली हो विशय तशा तसोच हुमकळत आसा. सैमाचेर हाचो वायट परिणाम जाल्ल्यान आंतोन वाजान तिडक उक्तायली. कंटिन्यू क्लियर आहे बरें सिवरेज सोडटा बरें ड्राय केन्ना जाला केन्ना ड्राय जाला म्हाका सांग बरें केन्ना ड्राय जाला. तुम्ही सांगता आतां आयज मातशें स्लो येता, आमी इन्स्पेक्शन येता मातशें स्लो येता ना, इतलें फास्ट रातचे आख्खे सोडटा बरें ते. हेचेर कितें एक्शन जाला 2020 साकून जावपा आसा. ही तुमी लेटर केला आतां हेणें सांगला देवाचेर तेणी थोडे न्ही रिटर्न दिलो हा बरोवन दिलो आमी विदीन 7 डे आपण क्लियर करता म्हणून क्लियर करूं ना. तुमी काल पळय ते करून एक नोटीस धाडला पळय पळय सॅक्शन पळय सगळें हें जाला. हेचेर कितें एक्शन केला तुवें धाडला ओ डॉक्टर तूं केलें हेचेर कितें एक्शन जाला तो आतां हे धाडलो केन्ना 13/5/2026 धाडले. हेचेर आतां चालू आहा हेचेर तुवें आतां कितें एक्शन केला. ही नोटीस काढल्यानंतर त्या लोकांकडे लोक येऊन मेळ्ळे आमच्या ते म्हाका सांग तूं लोकांक येता तुवें कितें एक्शन घेतलें तें म्हाका ना. आता ऍक्च्युली आमी पंचायती उलयल्ले आसा तो प्लान म्हाका लायला तुमी एक्शन कितें आसा म्हाका हे लोकांक आमी घेवपाचें कितें बिडी सांग तूं एक्शन कितें घेता सांग तें उलय. प्लांट सुरू करून जर लोक प्लांटाचें उलय ना डॉक्टर तूं हेचेर उलय. टाइम लागतलो प्लांटाचेर तूं उलय ना हो प्लांट जाता कितली वर्स जाली तूं म्हाका हेचेर उलय. प्रॉब्लम जायती आहाय कुट्टाडे प्रॉब्लम जाले फेस कोत्ताय लोक एवरी टायम कुट्टाडे कडेन होक बरें आहाय बट कुट्टाडेकारांक डायरेक्शन दिवपी कोण ना. कितें करपाक कित्याक हेणी केला मॅनस ओके हेणी कितें सगळें इलिगल केलां आपण थिंगा आख्खो गांव चोयता हिंगा हो व्हिडिओ घेवन पळय आख्खे एक बिल्डींग येयले. सो आतां ती STP प्लांट घालता तिका हांव विचारूंक सोदता पयशे कोणाचे कुट्टाडे पंचायतीचे हेका लागून आमी कुट्टाडे पंचायतीन कित्याक पयशे हे करपाचे वेस्ट करपाचे. वाय इज इट द
X checkers money been used for this STP plant. आमकां एक्झॅक्टली ते कोणाक ते उदक भायर सोडप येता ते पळोवचें पडटलें परत. सो त्यामुळे जे कोण उदक सोडटा पळय तांचेर एक्शन घेतले आमी. किती ऍक्शन घेतलं डिस्कनेक्शन नोटीस काडटले. नोटीस काडटले डिस्कनेक्ट कनेक्शन दिता म्हणून MLA बोवाळ ताजेर लॉंग टर्म काडूंक जाय. हो जो डिस्कनेक्शन म्हणटा पळय तो टेम्पररी उपाय जाता आनी हेज्या पयलीं आमी तो केल्लोय आसा पूण तातूंतल्यान प्रश्न सुटोना. सो हाजे एक्चुअल प्रॉपर ट्रिटमेंट जो आहा पळय तो STP प्लांट सुरू जावंक जाय तो. ऑप्शन STP प्लांट तांचे टँकरान ते कितें काडून घेना तो ट्रीट जावपा जाय अशें न्ही. सो तुम्ही म्हणटा ह्युमिटेरियन ग्राउंड तुम्ही तांकां परतून कनेक्शन दिता. ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड जेन्ना जेन्ना उदक डिस्कनेक्ट करता पळय तेन्ना डेफिनेटली ड्राय जाता उदकूच येना तेन्ना ड्रेन बंद जाता. सर अशें तुमकां कंप्लेंट दिवपाकूच जाय सेवरेज इतली सकयल सो पावल्या. कंप्लेंट येयल्ली आसा आमकां म्हणजे MLA सो मोटो जायना सो मोटो जायना तुमकां डायरेक्ट घेवंक कळना. सो मोटो जायना कित्याक ह्या रस्त्यार दिसता हायवे आसा टुरिस्ट वयता आनी तुमी हांगाचे इंचार्ज सो दिसना तुमकां हे सो मोटो जावपाक जाय आसलें आतां घेतला एक्चुअली ऑलरेडी हांव जॉईन जाल्ला पळय हांवें नोटीस काडलेली आसा. फक्त तेजे टॉक चालू आशिल्ले पंचायती कडेन म्हणून मातशें रावले आमी. जो परमनंट उपाय येता सदांच बरें न्ही. लोकांचो प्रॉब्लम कितें हांगा सोक जायना. मेन प्रॉब्लम ह्या जागेचो आसा हांगा रॉकी एरिया न्ही सोक जायना. आनी कडेन अशे खूब प्रॉब्लेम आसता न्ही. खूब लोकांचो प्रश्न आसा न्ही म्हणजे ताजेर फक्त डिस्कनेक्ट आमी कितल्या जाणांचे करतले. सगळो आसा तो गांव डिस्कनेक्ट करप जायना न्ही. सोक कंट्रोल शिवरेज येता ती पळय ती पळय ल्हान रस्त्यार पावता आनी तूं खबर आहा कितले लोक आमकां केन्ना कितें कितें आमकां उलयता ते आमकां खबर आसा. लोकांक दिश्टी पडटा लोकांक उलोवपाक जाय कित्याक लोकांक दिश्टी पडटा ते लोक चड म्हणटा MLAचेर उलयतले हांव एक्सेप्ट पूण हांव आतां तुमकां तुमची फाटल्यान लागल्यार कितलीं वर्सां जाल्लीं पळय 2022 हांव तुमच्या फाटल्यान लागलो आहा. आयज पासून हे प्रॉब्लम कित्याक सॉल्व जायना हें म्हाका तुमकां सांगपा जाय. हे मिडिया सांग तूं आतां कित्याक लोक आमकां फोडटा ग्रुपाचेर म्हाका फोडटा MLAक फोडटा पंचाक फोडटा सरपंचाक फोडटा हें आमी आयकोपाचें. तुमी कितें एक्शन घेवना हें तुमी मिडिया सांगचें आतां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची क्रिया उणी उरल्या आनी व्हडलोसो पावस पडूंक ना. पूण फुडल्या कांय दिसांत पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. पावसाची तूट आता सुमार 69% मेरेन वाडल्या आणि ताका लागून उदक साठोवपाचो आणि शेतवाडीचेर जावपी परिणामाचो हुस्को निर्माण जाला. फाटल्या 24 वरांत गोंयाचेर नैऋत्य पावस उणो जाला. गोंयान सुक्या हवामान पातळ्ळा. 22 आणि 23 जुनाक पुराय गोंयांतल्या एकसुऱ्या सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय IMDन दिल्या. तसोच येल्लो अलर्ट लागू केला. पावसाक जाला कळाव. गोंयांत 69% पावस उणो. उष्ण आणि दमट परिस्थिती. सोमारा आणि मंगळारा पावसाची शक्यताय. येल्लो अलर्ट जारी. फुडल्या सप्तकान व्हड प्रमाणात पावसाची शक्यताय. तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.